ईडीसी रायबंदर कदंब पाठारा वयलो कम्युनिदादीचो 2 लाख चौखण मीटर जागो विकसीत करतले. ह्या विशीं प्रक्रिया सुरू जाल्या म्हूण माहिती ईडीसीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांच्यांनी दिल्या. RDX वा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. 2 लाख वी वॉन्टेड टू एक्वायर. प्रायवेटान दितले तुमी तो डेव्हलप करून की गव्हर्नमेंटाची ना जशें आमी आतां पाट्यार कशीं आसा थंय आतां पाट्यार वेगवेगळी हॉटेल्स आयल्या वेगवेगळी ऑफिसीस आसात तशा पद्दतीन आमी तांकां थंय दितले. हांगा मातशें इन्क्लूड आनी करतले वेगळ्या पद्दतीन हातूंत कॉर्पोरेट ऑफिसीस वगैरे जर कोणाचे आसत तर तांकां दितले तातूंत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जावंक शकता. बरो कितली टोटल एरिया 4-5 लाख आसा पण आमी तातूंतली 2 लाख आमी एक्वायर करपाचो आमचे प्रोसेस चालू आसा. कोणाची ती 5 लाख ती नाही आमची नाही ती आमची गव्हर्नमेंट कमेदातले तेंचे वेळार तितले लँड एक्विजिशन करून अशें एक रुलान कितले पयशे दिवपाक जाय ते पूर्णपणे पयशे ईडीसी तांकां दितले. जे कितें उमेदाक दिवपाक जाय मागीर तो कोण जरी तो टेनंट आसा जाल्यार जें कितें आसा तें लिगली तो प्रोसेस स्टार्ट केला तुम्ही. प्रोसेस. What would be the cost of developing this ना entire? ते डिटेल एज टू वर्क आउट आनी मागीर कितें वर्सा त्या प्रमाण ठरयतले आमी. ना लायक आज कांय एक्झॅक्ट सांगपाक शकना. पाटो एरियाचो डेव्हलपमेंट स्टार्ट जालो तेन्ना एक सेकंड बिल्डिंग थंय कन्स्ट्रक्शन जाताली ही अजून पेंडिंग आसा. कितें इशू जालो एयरलेस आसा. बिफोर कोर्ट आसा. तो मॅटर इज इन द कोर्ट. स्टेट ऑफिसर बिफोर स्टेट ऑफिसर. म्हाका 20 वर्सां माहिती हय बरोबर. ते 2-3 प्लॉट एक 2-3 प्लॉट डिस्ट्रिक्ट आसा. पेमेंट इनकम्प्लीट बिल्डिंग व्हडली मोठी. हय बाकी सगळे चलो थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. नेक्स्ट आणि 4चे एलिमेंट केला